Next, Mandi Amdar Alternate Costa. Speaker sir, attention of the House is drawn on the difficulties faced by the general public while transferring arm license to their legal heirs. Next of kin, what steps does the government intend to take to resolve the issue? Speaker sir, हे मासे आमगेल्या तुगेल्या समाजाक गरजेचे आहे. चीफ मिनिस्टर जे आर्म लायसेन्स आमगेले जे जाणट्यांक आलोले आता तेंगेले पायक son तेगेल्या भुरग्यांक ट्रान्सफर करपाक कलेक्टर आय डोंट नो यू हैव गॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बिकॉज ना ते होय ना ते जालें बट ते आमगे एसटी भाव जे आहाय तेंगे ते भोवणे बिवणे वचपाची आर्म लायसेन्स आहा तेंगे आदली कोण मेलो आहाय तेंगे तितून ट्रान्सफर कोनाय लिगली कोराय न्हू तेंगे जमीन आहाय मात ते सगळे देर टू बी सम स्टेप्स नो बट तुम ट्रान्सफर कोनाय मागीर कायद्यान पयशे भरूंक पडटाय कायद्यान मागीर 25,000-30,000 आदोगाद घेताय जस्ट टू ट्रान्सफर यू मेक नो इफ द फादर वॉज हॅव्हिंग एंड इफ द फादर हॅज डायड पास्ड अवे तेगे चेड्याक थिंग तेगे भोवणी बिवणी बोन जाल्याय हे देवा वोस आमकां म्हाका स्पीकर यो Juror mention कर Elton बाप. ना देवा की तो ना सगळे हांव तो भोवणे बिवणे त्या बरे म्हणून तूं भाडसो वोस आय काय स्पीकर सर अरे हांव उलयता तो कितें उलयता तूं मिनिस्टर जालो Juror mention कर Elton बाप. तेको उलयता Elton बाप. ना स्पीकर सर ना स्पीकर सर हांव Elton बाप. ना हांव कितें हे हय कायद्यान कितें आहा न्हू यू ऑल पुट सम गायडलायन फ्रेमवर्क आनी कितें करपा दी कित्याक तेंगेले जायत देव हांव सांगता वॉट एवर ते लीगल ना लीगल दॅट्स अ डिफरंट माय मुगे प्रश्न हेचो You have to address to me. Don't fight between among yourself. You address to me. But he stood up. Now you are permitted. Now you are permitted to mention juror. Okay. You mention your No, juror. I want an assurance from the chief minister of the minister. You do that. What steps does the government intend to take to safeguard Please, right side? please behave Simplify properly. Please behave properly.